सैनिकांक आज खूबशे तातूंतले हयात ना, ह्या सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांक ज्यांनी आपले कष्ट हाल अपेष्ट भोगल्यो, आपल्या संवसाराचें बलिदान केलें, त्या सगळ्यांक नमस्कार करपाचो, तकली बागोवन नमन करपाचो दीस. आज आमी हांगा राम मनोहर लोहियाच्या पुतळ्याच्या साक्षीन थंय सगळ्यांक आर्गां ओंपले. आनी स्वातंत्र्य सैनीक आज सुद्दां कितले एक्टीव आसा हे बाब गुरुनाथ बाब केळेकरा सारक्या मनशाक दाखोवन दिल्ले आसा. म्हणजे स्वातंत्र्य जातगीर ओगी रावप ना, जाल्यार स्वातंत्र्य गोंयाक मेळटगीर सुद्दां गोंय बरें जावचें, गोंयचें राज्य एक बरें राज्य जावचें, ह्या खातीर गुरुनाथ बाब केळेकार आपल्या जाणटेपणांत सुद्दां जें काम करता तें अत्यंत सगळ्यां मुखार आदर्श अशें काम आसा, जें सगळ्या भुरग्यांनी न्ही सगळ्यांनी दोळे मुखार दवरपाक जाय. जे वर्सावळीचे भुरग्यांक हे दिसाची याद करून दितात आनी आपली एक निश्ठा दाखयतात. आनी तांच्या भाशणांत एक म्हणलें की सरकारा कडेन सगळें झगडूनच मेळपाची गरज ना म्हणून. आपले एज अ सिटीजन आपलें कर्तव्य कितें, आपल्याक रायट्स खूब आसूंक शकता, पूण कर्तव्य आपलें कितें हें आमी विसरूंक जायना. आज आमी सिटीजनाचें कर्तव्य कितें, क्रांती आमी केली आमकां मुक्ती मेळपाक, ताजे फुडें आतां कसली क्रांती करप, नवें जर युग घडयतले, बाकी बाबाचे कवितेचें नवें युग जर आमी घडयतले जाल्यार असल्यो खूब नव्यो क्रांत्यो जावपाची गरज आहा. आनी हे क्रांत्यो करतना आज आमकां चॅलेंजीस खंयच्यो आहा ह्यो आमी चिंतपाची गरज आहा. स्वच्छता म्हणटा ती जर आमी गोंयांत हाडटले जाल्यार गार्बेज हो आमकां व्हडली चॅलेंज जावन पडटा. आनी ही गार्बेज इशू सेटल करपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लावपाची गरज आहा. फक्त सरकाराक पोट दाखोवन हें काम जावचें ना. त्याचप्रमाणे आमची 18 जून क्रांती समितीची सरकारा कडेन मागणी आसा की पणजे किंवा मडगांवांत स्वातंत्र्य सैनीक म्युझियम म्हणल्यार संग्रहालय उबारचें. ह्या संग्रहालयात गोवा मुक्ती विशींची सगळी म्हायती, स्वातंत्र्य सैनिकांची म्हायती, तशेंच मुक्ती लढ्या विशींची छायाचित्रां उपलब्ध करची.